त्यांनी खूप बरे टेम्पल आमच्या गोंयांत जुवारी नगर हांगासर तयार केला. म्हाका दिसता देशातले एक आकर्षण हे बिर्ला टेम्पल करतले. राधा कृष्ण टेम्पलाचे आयज प्राणप्रतिष्ठान जगद्गुरू आद्य शंकराचार्यजी हांच्या हस्ते त्याची प्राणप्रतिष्ठान जाली. सगळ्या गोंयकारांक आनी आमकां प्राऊड फील जाय सारकें हें टेम्पल आसा. म्हाका दिसता आयच्यान हें टेम्पल लोकां खातीर उगडें जाल्लें आसा. हांव गोंय सरकारच्या वतीनय बी हें टेम्पल बिर्ला ग्रुपान गोंयांत येदें मोठें टेम्पल इतकें ब्युटिफूल टेम्पल हांगासर केलें त्या खातीर तांकांय धन्यवाद म्हणटा. आद्य शंकराचार्य जगद्गुरू शंकराचार्यजी हांचे खूब खूब हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. तांच्यांनी स्वता येवन ह्या टेम्पलाचे प्राणप्रतिष्ठान केली. राधाकृष्णाचें हें टेम्पल म्हाका दिसता देशांतली जी व्हडली व्हडली टेम्पल्स आसा जशें दिल्लीतलें लोटस टेम्पल आसा त्या धर्तीचेर हें टेम्पल जें आसा इन फ्युचर नांवार रुपाक येता. मुर्मुगांव तालुक्यांत येदें व्हडलें देवूळ उबें जाल्लें आसा राधा कृष्णाचें आनी आमकां एक प्राऊड मुवमेंट. कित्याक आयज ह्या देवळाच्या निमतान आमी पळयता जेन्ना आमी भायरच्या गांवांत वयताले दिल्ली जावं बेंगलोर हैदराबाद थंय आमी ह्या देवळांनी वयताले. आयज सगळे जितले ट्युरिस्ट गोंयान एक ट्युरिस्ट स्टेट म्हणून आमी जाणो जाता आनी जेन्ना ट्युरिस्ट स्टेट आमी गोंयान म्हणटा तेन्ना चडांत चड म्हाका दिसता ह्या देवळाक लागून आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो प्रगती जातली. कित्याक हांगा जितले ट्युरिस्ट येतले आतां स्पेशली देवळानूय येतले पळोवपाक लागून. सो हेज्या लागून म्हाका दिसता आमकां फायदोय आसा. ट्युरिजम सायडीकसूनय फायदो जातलो तसोच लोकल्सांकूय फायदो जातलो. कित्याक हे देवूळ एक हांगा आमचे एक मुर्मुगांव तालुक्यान येयलें आसा आनी एक बरी प्रकारचे देवूळ बांदलेलें आसा आनी हेज्या लागून मुद्दाम आयज आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसा. हे देवूळ येयले उपरांत हिंगा म्हाका दिसता एक चित्रच बदलतलें आनी बदललेलें आसा. रातचे सुद्दां हिंगा लायटींग जे केल्लें आसा एस्थेटीक लायटींग म्हाका दिसता खूंय इतले बरे प्रमाणान लायटींग केल्लें दिसना. आतां आमी हे ट्युरिस्ट मॅप ऑफ गोवा जे आमचे सायट दाखयता तिंगाय आमी हे इन्क्लूड करपाक केल्लें आसा. तिंगा एकदां ही सायट ट्युरिस्टान विजीट करपा सारकी केलें म्हणटच म्हाका दिसता चडूय लोक जायते हांगा पावतले आनी खरें एक बरें देवूळ पळोवपाक मेळटलें. आनी हांव कुमारमंगलम बिर्ला ताका मुद्दम देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां की तेणें एप्रुवल मेळ्ळे उपरांत म्हणजे म्हाका याद आसा मे 17, 2021 आमी बुन्यादीचो फातर घातलेलो तेन्ना कोवीड आशिल्लें आनी हे एक्चुली कोवीड पिरियडान हें मंदीर तेणी बांदलां आनी तेन्ना आमी वर्च्युअली मिटींग केल्ली. ताका थोडे एप्रुवल मेळनासले. म्हाका तांकां फट करून एप्रुवल दिवपाकूय एक संदी मेळ्ळी आनी तेन्ना म्हाका दिसता सगळे कॉपरेट जावन बेगीचे बेगी तेणी हें मंदीर जें बांदलां बिर्ला मंदीर म्हाका दिसता गोंयचे खातीर एक हांव समजता वन ऑफ द वंडर्स फॉर गोवा वे पीपल हॅव टू विजीट. आय थिंक आफ्टर दीस टेम्पल हॅज बीन बिल्ड आय थिंक लायक Goa, people come for the beaches, people come for the temples, people come for the churches, people come for Goa's heritage. So this is one of the thing which will be a standout, especially in this part of Goa, and it is going to have footfalls of tourists coming, not only from entire Goa, not only from rest of the country, but from the whole world. And that is what the Birla family always does. Whatever they do, it has class. They do with a touch of class, and that's why everyone loves to go to their temples also. And it is ultimately a prayer house where people try to connect with the God, the person right above. And I call it when these temples are built or any such monuments are built, they are like offering people the wireless facility to connect with God, to be good people in their life, to promote goodness in society and get people in society together. So they have to be complimented, applauded for doing such wonderful work all over the country. And I think Birlas have grown not only on the industrial side or improving the economy of our country. They have done temples. It shows how spiritual they are. मच हॅपी दॅट आमचे सांकल विलेजीन आमच्या गांवान आमच्या ज्युरिडिक्शनान एक बरोसो एक देवूळ येयल्ल्या. हांव हेका लागून आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द बिर्ला ग्रुप. तांकां लागून हे बरोसो एक देवूळ आमच्या गांवान येयल्लें आसा आनी एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जातलें.